गोंयांत मायनिंग उद्योग सुरू जाता थंय आसा तो परत बंद पडपाची चिन्नां दिसपाक लागल्यात। ट्रकवाल्यांनी मिनाची येरादारी बंद उडयल्या। ट्रकवाले ट्रिपीच्या रेटीचेर सातिस्वेत नात। गोंयच्या ट्रकवाल्यांच्या संघटनेन हो निर्णय घेतला। दुसरे वटेन ट्रकवाल्यांच्या कटकटीक लागून आमोणेचो पीग आयर्न प्लांट बंद उडोवपाची शिटकावणी सेजा वेदांतान दिल्या। आणि 4 तारीख जायसर लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपा खातीर तुम्ही ट्रक बंद उडचे अशें सेजागोक आव्हान केल्लें आसा। तशेंच म्हाजें सबंद गोंयच्या ट्रक ओनरांक अशें आव्हान आसा की 4 तारीख पर्यंत कोणीच मायनीचेर वचपाचें न्हू आनी कोणीच आपले ट्रक घरा कडल्यान भायर काडचे न्हू अशें हांव तांकां विनंती करता। आयज आमी आमच्या अध्यक्षाच्या बॅनरा खातीर सकयल ठरयला की फाल्यां आमी सगळें ट्रान्सपोर्ट आडयतले आनी आमकां ह्या ट्रान्सपोर्ट जेन्ना आमी आडयतले रस्त्यार येतले तेन्ना आमकां सांखळेचो आमदार डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपले पूर्ण सहकार्य आसतलें म्हूण सांगलां। सेजा वेदांताच्या अधिकाऱ्यान म्हायती दिल्या ते प्रमाण मायनिंग चालू दवरपाचो शक्य जाता तितलो यत्न करतात। आमोणेचो एक ब्लास्ट फर्नेस बंद करचो पडला आनी आतां ट्रकवाल्यांनी मीन येरादारी बंद केली जाल्यार उरिल्ले दोन्ही प्लांट बंद करचे पडटले। कोडली आनी दिवचलच्या मिनाचेर आमोणेचो पीग आयर्न प्लांट चलता। प्लांट बंद जाल्यार ताचो कितल्याशाच लोकांचेर परिणाम जातलो। प्रकरण मिटोवन मिनाची येरादारी परत सुरू जाली ना जाल्यार प्लांट बंद करपाची पाळी येतली। गोंयांत फक्त सेजा गोवा कंपनीन मायनिंग परत सुरू केला। सेजा वेदांतान सुमार 88,000 टनाचे मीन नव्यान सिजनान आतां मेरेन चीनाक निर्गत केला। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी उदय परब। मुख्यमंत्री पार्सेकाराच्या साडवाच्या आयडीसींतल्या लाच प्रकरणाची चौकशी करपी विजिलन्साच्या पीआयक ट्रान्स्फर मारलो। सरकारान विजिलन्स आठवड्यातच विजिलन्साचो रापोजाक ट्रान्स्फर मारला। मुख्यमंत्री तुये इंडस्ट्रियल प्लॉट वाटप लाच प्रकरणात ताच्या साडवाक साल्वार करपाक सोदता म्हण जेन नेक्स्टान आरोप केला। रापोज तुये भूखंड वाटप प्रकरणात मुख्यमंत्र्याचो साडू फील्ड मॅनेजर घनश्याम मालवणकाराच्या केशीची चौकशी करता। जेन नेक्स्ट रापोजाच्या बदलेचेर राज्यपालाक बरोवपाचे आसात। पार्सेकर जो आसा आमचो मुख्यमंत्री जावन आसा हाज्या मेवण्याक एंटी करप्शन ब्युरोन जवळ जवळ 1 लाख रुपया घेतना तुया इंडस्ट्रियल एस्टेटान रेड हँडेड धरिल्लो। ताबडतोब 24 वरां भितर ताका सस्पेंड करपाचे नाटक ह्या सरकारान केले। हो आठवडो जो आसा इट इज बीन सेलिब्रेटेड एज विजिलन्स वीक आनी विजिलन्स विकाकूच विजिलन्साचो पीआय जो बाब रापोसो आसा हाका थंयच्यान ट्रान्सफर केल्ले गेल्ल्या हू वॉज इन्व्हेस्टिगेटिंग चीफ मिनिस्टर्स ब्रदर इन लॉ ब्रायबरी केस। हातून पूर्णपणे स्पष्ट जाता की गव्हर्नमेंट इज 100% टॉलरन्स टू करप्शन। स्वतः आज गोंयची जी आमची गव्हर्नर आसा श्रीमती मृदुला सिन्हा हिका आमी आज पत्र बरोवन कळयतले की तिजो जो सरकार आहा गोंयान हे कसले तरेन भानगड्यो करपाक लागल्यात त्यो। घेऊया एक विराम।